भुरग्या भोवतीन सोम्या कायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोंगताल बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोंगताल बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका देव. आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली उर्सिना फिलोमेना रेईस ही आमची भयणी पासत. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता. सोंपून गेल्ल्या मारियानो मिस्किता ताच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लिंडन लोबो, आंतोनियो पिटर आनी एपिफानियो ड कॉस्टा. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हमीद अल्मेदा हो भाव सोंपून गेला. ताचेय पासत आमी मागुया. ताच्याय घोराब्याक आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात, जीं कोण बरीं नात तांची सेवा करतात, जीं कोण मॅनेजमेंट करतात तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तांचे खातीर प्रार्थना कर अशें जेजू आज आमकां शिकोवन दिता. आमकां सगल्यांक देवाची पुतो दुवो केल्यात. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची आमकां पुतो दुवो केल्या तशें पेद्रूच्या दुसरे चिटींत आमकां मेळटा. आमी ह्या संवसारांत जियेतना सगळीं देवाची भुरगीं म्हणटकूच ह्या संवसारांत आमकां क्रिस्तांवांक भोव करून एकामेकाक बोगसूंक, दुसऱ्यांक आमी खिरीत भाशेन भावपणान आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी एकचारान आमी रावंक आमकां आज्ञा मेळिल्ल्यो आसात. ह्यो आज्ञा आमच्या जिवितान बऱ्यो तऱ्यो सांबाळूंक आनी खरेंच बोगसोण्याची मनीस आमी जावंक हे मिसान खोतखोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट आदारुनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतलीं असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक.
बागेवन पावलून कोरीतकाराक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, मासोदियनाच्या पवित्र सभाक देवान कृपा दिल्ल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टा दोगदांनी तांची परिक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोष आनी भोव व्हड दुर्बलकाय बरोवन वता तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेती पोरमोणे आनी कुवेती भायर पर्यान आपकुशेन हेरां पवित्र केल्ले भक्तांक वजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्याक समर्पिलें आनी देवा काल आमकांय समर्पण दिलें. खरें म्हणल्यार इल्ल्याक आमी रावन आसल्या. ह्या पासत ह्या उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच तोडीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थना. जशें तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन जाणवायेन सगले जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रितीमोगान तशेंच ह्या उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. तांचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगलीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवो आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्या आसात तें सगलें. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतल्या खातीर तो नीट कोत्ता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो साखली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोले उगडटा, बागवलोल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवाक सांबाळटा. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणले, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. एपरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता
आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोरकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन बाबार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपून तशेंच तुमी सपून जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो क्रिस्ती धर्म सगळ्या धर्मा परस वेगळो अशें आमी म्हणूंक जाता. कित्याक सगळ्या धर्मा परस दोळ्याक दोळो, कानाक कान. तुका जो वायट करता ताका तुवें परतून वायटाक वायट दिवंक जाता व ताचो विंगास घेवंक जाता अशें दुसरे धर्म शिकयतात. नो डावट ते दुसरे मोगूय करूंक शिकयतात आनी दुसऱ्यांक बरेंय करूंक शिकयतात. पूण आमच्या धर्मान एक बरी वस्त जेजू आमकां शिकयता म्हणटा तो तुजो मोग करताय आनी तुका पिडापीड दिता त्या बाबाचो व तुज्या दुस्मानाचो तुवें मोग करूंक गरज. ह्या दुस्मानाक तुवें बोगसूंक गरज. बोगसणे ह्या आमच्या धर्मान शिकयतात. आनी जेजू किरीत भाशेन ह्या बोगसण्याचेर अदीक आनी अदीक आपले शिकोवणेन दीस आनी रात तो आपले शिकोवणेन अदीक तो जबरदस्तीन आपल्या पाटलावदारांक शिकयतालो. कित्याक लोक त्या दिसांनी किरीत भाशेन आपलो जो कोण विंगास घेवंक सोदता तांकां परतून उरफाटें दिवंक ते वावुरताले. इतलेंच न्हय, आपल्या पेल्याक ते किरीत भाशेन दुस्मान कशे ह्या संवसारान जियेताले. वर्साचे वर्सा बाबा भयणीनो, आपूण एकामेका सगळे दुस्मानकायेन ते वावुरताले. एक भाव दुसऱ्या भावाक पडनासलो. भाटां बेसांक लागून सगळें वायट वचतालें आनी असल्या वेळार आपल्या भावाक न्यायसभेन ते व्हरताले आनी जायत्यो वस्तू वायट ते करताले. असल्या परिस्थितीन, असल्या काळान जेजू किरीत भाशेन तांकां ही आज्ञा दिता. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. जायते फावटी हें आमच्या जिवितान बाबा भयणो जावंक जायना. कित्याक आमी जायते फावटी आमच्या दुस्मानाक आमकां पिडापीड दिता, आमकां सोतायता त्या मनशाक जायते फावटी बोगसणे दिवंक आमकां अवघड. आमी पळयता आमच्याच वस्तूंनी आमी जियेता तेन्ना, आमच्याच कुटुंबांनी आमी जियेता तेन्ना आमचे फॅमिलीचे आमचीच वांगडी भाव भयणो जायते फावटी भाटाबेसांक लागून जायती दुस्मानकाय आमचे मदें वचता. व आमच्याच फॅमिलींत जायते फावटी आमच्याच व्हडपणाक नांवाक लागून व कसलेय उतराक लागून आमी वर्सांचे वर्स एकामेका सगळें ही दुस्मानकाय सांबाळटा आनी जियेता. जायते फावटी दुसऱ्या म्हज्या बाबाक हांवें बोगसणें दिवंक जायते फावटी अवघड जाता. कित्याक हांव बोगसणें दितलो म्हजें गर्व पयलें म्हजे मुखार येता. जेजू आज आमकां कांय बरीं उतरां सांगता. तुका पिडापीड दिता त्या बाबाक अदीक आनी अदीक तुवें मागणें करूंक गरज. ताचे पासत तुवें दीस आनी रात त्याच दुनिया देवाक प्रार्थना करूंक गरज. कित्याक तुजो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशेंच तुवें सोपूर्ण जावंक जाय. आनी बाबा भयणो, पेद्रू आपले दुसरे चिठीन बरोवन सांगता आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची बाबा भयणां ह्या संवसारांत केल्यात. म्हणटकूच आमच्यान पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. हो पवित्र आत्मो आमकां किरीत भाशेन दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक, सगल्यांक आमी ह्या संवसारांत एक सारकी वागूंक, दुसऱ्या सोबें आमी दोयाड जावं, दुसऱ्या सोबें आमी उदार जावं, दुसऱ्या सोबें आमी मोवाळ जावंक हो पवित्र आत्मो आमकां शक्ती दिता. आमी जायते फावटी घडीक सजमता ह्या संवसारांत आमी फकत आमची सोडवण जोडूंक आयल्या. वय बाबा भयण, आमची सोडवण जोडूंक आमी आयल्या, पूण बरोबर आमच्या बाबाची सोडवण जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. आमी तर आमच्या बाबाक सोडून दिलो, ताका किकोन केलो, आमचो दुस्मान म्हूण सदांकाल ताका आमी वायट नदरेन पडलो आनी वर्साच्या वर्सा ही दुस्मानकाय तर आमी पाळीत रावली जाल्यार आमचें कोटा बाबा भयण. कित्याक जेजू म्हणटा तुजो आत्मो तुवें विबाळ्ळोय.
ह्या संवसारांत तुका जायते सोयीक मेळ्ळे तुज्या भावाचो दुयेस तुवें करूंक तूं दीस आनी रात वावुरलोय पूण तुजोच आत्मो बाबा भयणीनो तुवें नरकांत घालोय आमी बाबा भयणीनो देवाची बाबा भयणां आमच्या धर्मांत जी आमकां अवघड वस्त आसा ती शिकयता आनी ती जावन आसा आमच्या दुस्मानाचो मोग करूं आमी आमचो मोग करता तशें आमच्या पेल्याचो करूं आमी आमकां कोण पिडापीड दितात ताका किरीत भाशेन मागण्यांत आमच्या धरूंक उदीक आनी उदीक तो आपले वायट वस्तू सोडून दिवंक आपली विकोटाय सोडून दिवन बऱ्या मार्गार हो आमचो भाव येवंक आमकां जेजू आज प्रार्थना करता आमी बाबा भयणीनो जरी तर पवित्र आत्म्यान भरलेली बावतिस्मा वरवीं आमकां तर पवित्र आत्म्याची देणी फावो जाली क्रिस्मा वरवीं जाल्यार आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांनी नवसर हारूंक गरज आमच्या बाबा भयणांक किरीत भाशेन दोशी जाल्यार तांकां एकवटान जिवंक आमी वावरुया आमी किरीत भाशेन दुस्मानकाय पाळटाव जाल्यार भोगसण्याची हातयारां जावया आमी किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत कोणाक माफी दिवंक ना जाल्यार दोयाडाय आनी मोवाडाय दाखोवया अशें त्याच सर्गीच्या बापाची बाबा भयणां म्हूण दुसऱ्या अधर्मी मनशाक आमी दाखोवंक पावतल्या आमचे वरवीं घोडेक एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बाबा भयणीनो बदलतलो आनी परतून देवाशी येतलो अशेंच करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडी आनी सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या हुकुमान आमी जल्मताव तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता शेकी जे दुडींतली आमकां काडल्यान तेच दुडी मातयेक परतून वेताव तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टाव आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलोल्या आमकां ताच्या पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावच्याक तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय
देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारली. ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुज्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक उर्सिना, फिलोमेना रेस आनी मारियानो मिश्किता हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चोपुती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून तान सूर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां प्रार्थनान शिकयलां, तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय आनी तुजे चुकलोल्यांक बोगसणें दिवंक तुवें वावरूंक जाय. तर आमी हें प्रार्थना म्हणटना आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आनी किरीत भाशेन तांकां बोगसूंक आमकां बोड दी म्हूण खतखत्यान जेजून शिकयलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकळुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आनी तांकां भोगसणी दिवंक आमकां फरमायता तशें जेवणाक आपयलें ती सुगले आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच रात्रांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमीन एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो बाबा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाचो तशी आमी तुज्यांत रावचे एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा
तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सून यात आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आनी तांकां बक्षणे दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. Baikutana boksoya dusmanakle maruya. Jesu shikhonya devarat kaluya ekalis manatsalya. Votsuya Krista shanti votsuya. Votsuya